I will now put the motion number 1 proposed by Shri Rajesh Patnekar and seconded by Shri Glenn JVAE Souza Tiklo to the vote of this House. Those in favor of the motion may please stand up in their seat. You may please sit down. Those not in favor of the motion may please stand up in their seats. That's all right. 15. The first motion proposing Shri Pramod P. Sawant, I declare has won by a majority of the House, that is 20 supporting the motion and 15 opposing the motion. I hereby declare that Dr. Pramod P. Sawant elected to the post of the Speaker of the House and offer him my hearty congratulations. हांव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर बाब पर्रीकर आणि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री चंद्रकांत बाब कवळेकर हांकां रिक्वेस्ट करता की आमचे आतांच इलेक्ट जाल्ले हावजाचे सदस्य डॉक्टर प्रमोद पी सावंतांक तांचे स्पिकराच्या सिटार घेवन येवचे. स्पीकर सर, तुमचे अभिनंदन करता आणि तुमकां फुडलीं 5 वर्सां सगळ्या सदस्यांचें सहकार्य मेळटलें अशी हांव सगळ्या कडच्यान अपेक्षा करता. व्हडलें भाशण करपाचें ना, तुमकां अनुभव हावजाचो 5 वर्सांचो आसा. तुमी हावजाचें कामकाज बारीकपणान पळयलां आनी भरपूर मोठ्या प्रमाणाचेर तातूंत भितर सहभागी जाल्या. आणि त्यामुळे हे काम करता आसतना आमचे कडच्यान जें सहकार्य जाय तें सगळें तुमकां मेळटलें. आनी हांव अपेक्षा करता की विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकारूय, ताकाय हावजाचो भरपूर अनुभव आहा, तांच्या कडच्यानूय आनी तांच्या सहकार्या कडच्यानूय तुमकां हें सहकार्य मेळटलें अशें हांव अपेक्षीत करता. आनी तुमच्या अभिनंदनाची म्हजी 2 उतरां थांबयता. आमच्या सगळ्या कलिगांच्या वतीन तुमचे अभिनंदन करता. आणि जशें आतां मुख्यमंत्र्यान म्हणलें ते प्रमाणे तुमकां तुमचें कार्य जें आसा, जे फुडले जे सभापती म्हणून तुमचें कार्य बरें वयचें. त्याच बरोबर तुमकां गेली विधानसभेत 5 वर्सां अनुभव आसा. तुमी आमदार म्हणून अनेक प्रश्न सभापती फुडें विचारी. तुमी आतां स्वता स्पीकर आसात, सभापती आसात. तुमी इम्पार्शल म्हणटा अशें कोणाकच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक समान संदी दितले